नामान सिरियेच्या राजाचो सेनाधिपती कमांडर असलो आणि ताका कातीची पिडा असली. ताका आमी कोंकणींत धवें कोड म्हणटा. रंग बदलता, आंग धवें जाता. कितलीं वखदां केलीं तो बरो जालो ना. तेन्ना ताचे घरकान्नीचे चाकरणीन आपले धनीनीक म्हणलें, म्हजो धनी जर इस्रायलाक गेलो आनी थंयसर प्रवादी आसा ताका जर भेटलो तो खरोच बरो जातलो. घरकान्नीन आपल्या घरकाराक सांगलें आनी नामान आपल्या राजाची चीट घेवन भांगार रुपें सगळें घेवन इस्रायलाक येता. इस्रायलाच्या राजाक मेळटा आनी इस्रायलचो राजा सगळो घाबरता. कित्याक आपूण कशी हाजी पिडा बरी करूं. तेन्ना एलिजेव प्रवादी राजाक सांगून धाडटा, नामानाक म्हजेशी धाड. राजा ताका धाडटा. जेन्ना नामान एलिजेवाच्या घरा येता, एलिजेव ताका मेळूंक भायर येना. तो आपल्या सेवकांक सांगता, ताका वचून सांग जॉर्दान न्हंयेंत 7 फावटी तो नाल्यार तो बरो जातलो. ही उतरां जेन्ना नामानाक सांगलीं, नामान सगळो रागान उचांबळ जालो. हांव आयलो आनी म्हाका दिसलें प्रवादी येवन म्हाका भेटतलो, म्हजे लागीं उलयतलो आनी म्हजी पिडा गूण करतलो. तो म्हाका सांगता न्हंयेंत वचून 7 फावटी न्हा. म्हज्या देशांत न्हंयो नात काय? हांगा ह्या जॉर्दान न्हंयेंत हांवें कित्याक न्हावंक जाय? तेन्ना ताचे बरोबर आसले ताका म्हणटात, प्रवाद्यान तुका कितें सांगलां? न्हंयेंत न्हा म्हणलां न्ही, तितलें कर तूं. बरें म्हणून तो न्हंयेंत वचून 7 फावटी न्हाता आनी तो नितळ जालो. ही खबर आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकली. आनी मागीर नामान एलिजेव प्रवाद्याक मेळूंक येता, देव बरें करूं म्हूण सांगूंक, आनी ताका रुपें भांगार दिवंक सोदता. प्रवादी म्हणटा, हांव कितेंच घेवचो ना. नामान जरी पयलो रागान भरलो, पूण मागीर प्रवाद्यान सांगलें ताणें केलें आनी उपकार आठोवंक तो फाटीं आयलो. पळय, आमचे कोंकणी भाशेन देव बरें करूं हें वाक्य आसा. जेद्वीत आमच्या मिशनरींनी 16व्या शेंकड्यांत आमकां देव बरो दीस दिवं, देव बरी सांज दिवं, देव बरी रात दिवं, देव बरें करूं काय बरी उतरां शिकयलीं. पूण आमी गोंयांत तीं सोडून दिलीं. कित्याक आमकां आमचें भांगार गोबोर कसो दिसता आनी दुसऱ्यांचो गोबोर भांगार कसो आमी माथ्यार घालून भोंवता. विचित्र आमी मनशां. आज आमी फकत थँक्यू म्हणटा. थँक्यू कोणेंय म्हणूं येता. देव बरें करूं फकत देवाचेर विस्वास आसल्यांक, देवाक पातेतेल्यांक मात्र देव बरें करूं म्हणूं येता. देव बरें करूं, म्हज्यान तुका बरें करूंक जायना. देव तुका बरें करूं. काय बरीं उतरां. हीं उतरां आमी वापरूंक शिकूंक जाय. कोणी आमकां कितें उपकार करता, तो ल्हान जावं व्हड जावं, देव बरें करूं म्हणप ही एका बऱ्या गुणाच्या मनशाची व्हडविकाय. आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांब पावलो तिमोथेक म्हणटा, जिवन जाल्ल्या जेजूक हांवें परगटलो आनी देखून आतां ताचे पासत हांव हे कश्ट त्रास सोंसतां. पावलू आपल्याच पद्दतीन देवाक दिनवासता. तो देवाचेर गुणगुणाना, हांवें तुजी इतली सेवा केली, तुजें उतर परगटलें, हे म्हाका कित्याक हे सगळे म्हाका त्रास? ना, तो देवाक दिनवासता, तो देवाक उपकारी आसा. तिसऱ्या वाचपांत जेजू जेन्ना गालिलेया वाटेन वेतालो, 10 जण कोडकार आयले, लेपर्स. जेजूच्या काळार कोडाचे पिडेक वखद नासलें. तांचे आंग कुसता, बोटां, हात, पांय कुसतात आनी तांकां गांवांत रावूंक मेळनासलें. गांवां भायर तांणी रावूंक जाय.
कोणेय तरी पयसतान उडयल्लें जेवण खाण तांणी खावन दीस काडूंक जाय आनी थंयच मरूंक जाय, तांकां कोण माती दिनासलो. तुमी बेन हर हें फिल्म जर पळयलां, इंग्लीश फिल्म, तातूंत तुमकां कोडकारांचें जिवीत कशें आसा तें दिसता. गांवांत जर ते येता तांणी कांपीण मारून आवाज करूंक जाय, लोकांचे लागीं येवंक ना, पयस रावंक जाय. आनी हे 10 जण कोडकार जेजू लागीं म्हणजे पयसतावनूच जेजूक उलो मारून म्हणटात, आमची काकूळट कर सायबा. आनी जेजू तांकां म्हणटा, वचात आनी तुमच्या धर्मगुरूंक दाखयात. कित्याक पिडेंतलो बरो जाल्ल्या मनशान धर्मगुरूंक दाखोवंक जाय आसलें. आनी मागीर धर्मगुरू म्हणटा, बरें तूं आतां बरो जालोय, तुज्यान आतां परत्यान गांवांत येवन रावूंक जाता. ते वाटेर वेताना बरें जालें, पूण तांतलो फकत एकलो मात्र पाटी येता, देवाक वाखाणटा आनी जेजूच्या पांयां पडटा. आनी तो कोण? तो जुदेव न्हय, तो समार्यकार, तो भायलो. पूण तो भायलो मनीस येता, पूण भितरले 9 जण ना, बरें जालें आनी गेले. देखून जेजू विचारता, उरले 9 जण खंय गेले? आमी आमच्या जिवितांत त्या 9 जाणां कोडकारां भाशेन करता न्ही? देवान आमचेर कितले उपकार केल्यात पळया. आज तुमी इगोर्जेक आयल्यात, जिवंत आसात न्ही? देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. आमकां दिश्टी पडटा, कांय जाणांक वखल घालचें पडटा, तरी आमकां दिश्टी पडटा न्ही? आमकां कानांनी आयकूंक येता, आमकां उलोवंक जाता, आमकां चलूंक जाता. हे सगळें आमकां देवाचें देणें न्ही? हाचे पासत आमी देवाक आर्गां दिता ना. कितें पिडा येयली, आकांत आयली, आमी देवाचेर गुणगुणटा. जेन्ना आमी देवाचेर गुणगुणटा आमी अनउपकारी जाता. आनी आमचें उपकारी मन फकत आमी देवा सवे मात्र न्हय, हेरां सवे दाखोवंक जाय. आमच्याच घरांत आमी पयले सुवातेर हें उपकारी मन दाखोवंक जाय. केन्ना केन्ना हांव दादल्यांक म्हणटा, काजारी मनशांक, केन्ना तरी तुवें एक फावटी तुजे घरकान्नीक अशें मोगान म्हणूंक जाय, तूं म्हज्या घराची सोबाय, तूं म्हज्या काळजाची पपाय, तूं म्हज्या भुरग्यांची ससाय, देखून हांव करतां तुजी इतली आपुरबाय. अशें जर म्हणलें, ती घरकान्न खुशाल जावची ना? ती कितली आमचे पासत करता, रांदता, कपडे धुता, घर नितळ करता, कितलो वावर आमची आवय जावं आमच्यो घरकान्नी करतात न्ही? आमी दिनवासी आसा तांचे सवे. आनी घरकान्नीन आपल्या घरकाराक केन्ना तरी अशें म्हणूंक जाय, तूं म्हज्या घराचो दिवो, तूं म्हज्या जिविताचो खांबो, तूं लोणयाचो उंडो, आनी तुजे मुखार हेर दादले सगळे कुंडोच कुंडो. अशें म्हणटच घरकार मातसो हांसचो ना, म्हणटलो, जावं सायबा, म्हज्या घरकान्नीन म्हजे विशीं आज कितें तरी बरें म्हणलें. पूण आमी ओगी रावता, तशें कांयच जावनासल्या भशेन. उपकारी मन आमी आमच्या घरान सुरवात करूंक जाय. आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय. पयलें ल्हानपणा पासून आमी कितें भुरग्यांक शिकयता हें उपकारी मन व्हड जातच तीं करतात. आमीच जर तें करिना आनी आमी जर आमच्या भुरग्यांक नातरांक शिकयना, मागीर उपकारी मन तांचें तें कशें येतलें? जर आमी मनशां सवें उपकारी ना, देवा सवें आमी कशीं उपकारी जातलीं? कित्याक देवाक आमी पळोवंक ना, मनशांक आमी पळयता. दोळ्यांक दिश्टी पडटा त्या मनशा सवें जर आमी आमचें उपकारी मन दाखयना, मागीर देवा सवें आमी कशीं दाखयतलीं? आयचीं तिनूय वाचपां आमकां एकूच संदेश दितात. सदांच देवा सवें आनी हेरां सवें उपकारी मनाची मनशां जावन आमी जिवंक जाय. आनी ती कृपा ह्या मिसा वेळार
आम्ही मागूया.